जमनी बळकावपाचे केशीत एसआयटी म्हापसा कोर्टा कडेन ओमकार पालयेकाराची पुलीस कस्टडी सोदता। म्हापसा कोर्टान ओमकाराक एका दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या। मंगळारा परत ताका कोर्टा मुखार उबे करतले। कांय ओरिजिनल डॉक्युमेंट ओमकारा कडेन सेफ दवरपाक दिल्यात म्हूण मोहम्मद सोहेल आनी बाकीच्या आरोपींनी तपासा वेळार सांगला म्हूण एसआयटीन कोर्टाक सांगला। सँड्रिक फेर्नांडिसान कोंगटांतल्या कांय जमनींचे फेक डॉक्युमेंट करून तांचो मालकी हक्क ट्रान्सफर करपाक यत्न केल्लो। हे केशीत चौकशी करताना कांय ओरिजिनल डॉक्युमेंट ओमकारा कडेन आसा म्हूण कळ्ळां। ओमकारान अटक केल्या उपरांत हे विशीं कांयच सांगूंक ना। डॉक्युमेंट मेळोवंक ताची पुलीस कस्टडी जायच म्हूण एसआयटीन नेट धरला। लोकांक फटोवन प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केल्ले डॉक्युमेंट सोहेलान जाळ्यात। तांचे कांय ओरिजिनल डॉक्युमेंट ओमकारा कडेन आसात। अटक जावचे आदीं ओमकार सोहेला बरोबर मोबायलार कॉन्टॅक्टान आशिल्लो। कोंगूट प्रकरणातूय ओरिजिनल डॉक्युमेंट मेळोवपा बरोबरच बाकीच्या आरोपींचो सोद घेवंक एसआयटीक ओमकाराची कस्टडी जाय। ओमकार पालयेकार हॅबिच्युअल गुन्यांवकार। ताचे आड सिरियस क्रायम केशी, खुनाच्यो केशी तशेंच ड्रग्साच्यो केशी आसात। जमनी बळकावपाचे केशींचो मास्टर माइंड सोहेलाक तो सामको लागींचो। फेक डॉक्युमेंट खरे म्हूण सरकारी कचेऱ्यांनी दाखल करूंक ताचोय हात आसा। ह्या प्रॉपर्टींच्या वेव्हाराचे पयशे उस्तुपाकूय तो जाय म्हूण एसआयटीन ताची पुलीस कस्टडी मेळोवंक कोर्टात नेट लायला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी नवसराज साळगांवकार।